नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मानवगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि अदिप्ती काकोडकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलकराक परतून अटक, भ्रष्टाचार विरोधी पंगडान सांपळ रचून केल्ली कारवाय, रेल्वेंतल्यान मास तस्करेचें प्रकरण। फ्लायओव्हर नाका बायपास जाय, भोमकार आपले मागणेचेर ठाम, सिमांकना वेळार मार्किंग देवळा मेरेन पाविल्ल्यान लोकांनी उक्तायली तिडक। मुंबय उच्च न्यायालयाचे गोंय खंडपीठ बॉम्बान उडोवपाची अनवळखी मनशाची धमकी, न्यायालयाक आयलो धमकेचो ईमेल, बॉम्ब स्क्वॉड घेता सोद। मुळे वखदा विरोधी पंगडान शिवोले वाठारात धाड घालून 11 कोटी 70 लाखांचो ड्रग्स केलो जप्त, एकल्याक अटक, फुडलो तपास आसा सुरू। मडगांव रेल्वे स्टेशनार धरले बेकायदेशीर गोमांस, हिंदू संघटना आक्रमक, कारवायची केली मागणी। आणि म्हापशे वाठारांतली कोयराची समस्या जून मेरेन करतले सुटावी, नगरपालिकेत कामगारांचोय उणाव काडटले भरून, सांगतात हळवा आमदार जोशुआ डिसुजा। आता खबर विस्तारान। गुळे वखदा तस्करी प्रकरणात नाव आयिल्ल्या पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलकराक परतून अटक जाल्या। हे फावट भ्रष्टाचारा विरोधी पंगडान ताका धरलो। मास तस्करी प्रकरणात लाच मागपाच्या आरोपावेल्यान भ्रष्टाचारा विरोधी पंगडान ही कारवाय केली। पळयात पुराय बातमी। भ्रष्टाचार विरोधी पंगडान मंगळारा फातोडेर सांपळ रचून कोकण रेल्वेच्या दोग पुलिसांक अटक केली। एका तेंपार गुळे वखदा तस्करी प्रकरणात नाव आयिल्ल्या पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलराक लाच घेवपाच्या प्रकरणात अटक जाल्या। तशेंच एका पुलीस कॉन्स्टेबलाकूय अटक केली। मोहम्मद हुसेन अशें अटक केल्ल्या पुलीस कॉन्स्टेबलाचें नाव जावन आसा। फाटल्या 30 मार्चाक कोकण रेल्वे पुलिशेन रेल्वे स्टेशनाचेर बेकायदेशीर मास जप्त केल्ले। हे प्रकरण दामून दवरपा खातीर कोकण रेल्वेचो पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलरान बेळगांवच्या एका मास विकपी वेपाऱ्या कडल्यान 2 लाख रुपया तशेंच म्हयन्याक 25,000ची मागणी केल्ली। हे विशीं त्या वेपाऱ्यान 21 एप्रिलाक लेखी कागाळ केल्ली अशें भ्रष्टाचार विरोधी पंगडाचो पुलीस अधीक्षक नेल्सन आल्बुकर्कान सांगलें। ह्या कागाळीची दखल घेवन भ्रष्टाचार विरोधी पंगडान कोकण रेल्वे पुलीस स्टेशनाचेर मंगळारा फातोडेर सांपळ रचून पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलर आनी कॉन्स्टेबल मोहम्मद हुसेनाक रंगे हात धरलो। ताच्या कॅबिनांतल्यान 25,000 जप्त केल्यात, तशेंच तांकां निलंबीत करपाची शिफारस करतले अशें नेल्सन आल्बुकर्क हांणी सांगलें। So we received a complaint on the 21st, a written complaint, that there was a demand for 2 lakh rupees and monthly 25,000 rupees to be paid to PI Konkan Railway. The information was conveyed through another Konkan Railway police called Hussain. So accordingly, we registered the complaint by going through the transcripts recorded by the complainant, which had the ingredients of an FIR, and thereafter we laid a trap and caught both the people red-handed with an advance amount received by them for 25,000 rupees. So accordingly, they have been placed under arrest. The transaction took place in the office of the PI, where the complainant, the Hussain, and PI was present, and the 25,000 was recovered from the PI's drawer. We will take the remand. We will make a request to place both of them under suspension. Yeah. All the transcriptions recorded by us before the trap and after the trap was by Hussain. At the time of receipt of money, P.I. Gudler's voice and his conversation was also recorded. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। फ्लायओव्हर नाकाच हे मागणेचेर भोमाचे लोक ठाम आसात। तांकां भोमांतल्यान बायपासूच जाल्लो जाय। मंगळारा 6 पदरी फ्लायओव्हराच्या सिमांकना वेळार भोमाच्या लोकांनी बोवाळ केलो। हे सिमांकन सामकें ना अशें तांचें म्हणणें।
भोमातल्या बायपास करप शक्य ना जाल्यार मडगांवचो बायपास खाजन जमनींतल्यान कसो कितें जालो ताची जाप दियात म्हणून भोमकार सांगतात. भोमा उड्डाण पुला खातीर केल्ले सिमांकन भोमाकारांक मान्य ना. मुळात तांकां फ्लायओव्हरूच नाका खंय. बायपास जाय ह्याच मागणेचेर भोमाचे लोक ठाम आसात. भोमांतल्यान बायपास काडप शक्य ना, खाजन जमिनी येतात अशें मुख्यमंत्री म्हणटालो. भोमा गांवांतूच खाजन जमिनीची आडखळ कित्याक, ती मडगांवां कित्याक जावंक ना, तो बायपास कसो खाजनींतल्यान काडलो काय म्हणून भोमाकार विचारतात. उड्डाण पुलाच्या सिमांकना वेळार देवळां मेरेन मार्किंग पाविल्ल्यान भोमाकार जाळावले. गांवची पुरातन तळी लेगीत ह्या मार्किंगेत येता अशें थळाव्यांचे म्हणणे. भौशीक बांदकाम अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण हो उड्डाण पूल 25 मिटराचोच आसतलो खंय आणि 30 ते 35 मिटर जागो सपदरी रस्त्या खातीर संपादीत केला. फकत 4 घरां ह्या प्रकल्पात येतात, ती काडची पडटली. आयज जो कितें प्रकार जाला तो फुडले बसके वेळार मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतले अशें भोमकार सांगतात. त्यांच्यानी काम कांयच करूं ना. कित्याक करूं ना हांव म्हणटा पळय, एके कडेन तेंच्यांनी 25 मिटर मेजर करून दाखयले आमकां, एके कडेन तेंच्यांनी 57 मिटर मेजर केले. इट इज रायट. आणि कोर्टान जो तेंच्यांनी जो फिगर दिला पळय 60 मिटर आणि म्हाज्या घरा कडेन 25 मिटर, हांगासर तिका 57 मिटर, फिगरूच तो टॅली जायना. उरलेल्या प्रमाणे हांगासर काय घडना. कित्याक आमी सीएमा कडल्यान प्रॉमिस करून घेतलेली की तुमी हांगासर मार्किंग करा. कसले खंय खंय तुमचे कॉलम्स बीम येतले उबे जातले पळय न्हू, ते मार्क करा म्हणून. पूण ते हांगासर काय जाल्लें ना. हांगासर फक्त जे आतां एक्सप्रेशन करपाक तांकां एरिया कितली जाय पळय न्हू, ते मार्क करून पळयता आतां. जे अलायनमेंट काय ना, काय प्लॅन ना, काय ना. तांकां तरी सारी कितें प्लॅन आहा म्हणल्यार काय ना. तांकां फक्त आतां एक्विजिशन करपाक जाय. हे देवाक आमचे हेज्या न्हू मुर्ती हाडून थापण केल्ले न्हू, रेळणीनूच वयर सरलेली सगळीं देवाक देवताराचे पासून तुका हे तशीच आसा. सैमीक तळी आसा ती वचोन तळी वयतली अशी तळी जायी ती आमकां देवस्थानाक. कित्याक ती आतां साकाळी पयले आतां काय न्हू, पयले थंय येवन ती नाण गई. सीएमा काय नाले आमकां तुमी मोजून दाखयतले जाल्यार कितलो दाखोवपाचो 60 मिटर दाखयता म्हणल्यार सीएमान कित्याक उलोवंक करूना. त्या ड्रॉइंग आमचे कडेन येवना. मागीर ती कितें मार्किंग करपा आयल्या हांगा, तेंचे कडेन काला रिपोर्ट ना कळ्ळें. मागीर ते कितें मार्किंग करून घेवपा आयल्या, तिकडे फावंडेशनाक डिटेलूय ना. पिलर खंय येतलो. आतां हो पिलर समज हांगा तो म्हणटा हांगा येवं शकता, थंय ही सेंटर लायन म्हणटा, ही सेंटर लायन हांगा येवं शकता, थंय येवं शकता म्हणटा. बरोबर, थंय येवं शकता. समज भितर येयलो, भितर समज येयलो जाल्यार आमची तळी पाड पडली. आनी भायर येयलो, भायल्यान फावंडेशन पॅड येतलें. फावंडेशन पॅड समज 1 मिटर 1.5 मिटर 1.5 मिटर समज फावंडेशन पिलर येयलो जाल्यार त्या कमीत कमी 1.5 मिटर भायर फावंडेशन पॅड वयतले. चारय वटेन वयतले ते. मागीर तांकां तळी पाड पडचें ना आमची. प्रमाणात हांगा वातावरण तंग जातलें हेजे मुखार अशें तरेन सिच्युएशन उरलें जाल्यार मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें तुमी आयज मोजमाप करून घेयात आनी मागीर परत तुमी हांगा येयात आनी आमचे कडेन आपले कडेन चर्चा करात. त्या संदर्भात ते परत मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करपाक वयतले तेन्ना ते आमी ओपोज करतले की आमकां फ्लायओव्हर नाका, आमकां डायरेक्ट हांगा बायपास दी अशी म्हणून ते मागणी करता असतील सांगलेलें आसा. गोमंतक खातीर भोमाच्यान एकनाथ केळेकर. घोळे वखदां विरोधी पंगडान शिवोले वाठारात धाड घाली. या धाडीत 11 कोटी 70 लाखांचे LSD लिक्विड जप्त केला. तशेंच या प्रकरणात घुसपल्लो मूळ केरळचो ड्रग डीलर मोहम्मद समीराक अटक केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. म्हापशे वाठारात दर दिसाक घराघरांनी वचून नगरपालिका कोयर एकठांय करपाचें काम करतात. तरी आसतना लोक वचत ते उक्ताडार कोयर उडोवपाक चड पसंती दितात अशी खंत म्हापशेचो थळावो आमदार जोशुआ डिसोजान उक्तायली. अशा प्रकारांचेर आळो हाडपा खातीर लोकांक दंड दिवपाक पालिकेन सुरू केल्ले आसा. मजगतीं नगरपालिकेत कामगारांच्या उणावाक लागून केन्ना केन्ना कोयर एकठांय करप जायना. देखून कोयरा बाबतींतली ही समस्या जून म्हयनो मेरेन सुटावी करपाचें आश्वासन आमदार जोशुआ डिसोजान दिलें. Every day there is a garbage drive that takes place. I have done 2 or 3 meetings with the Honorable Chairperson of MAPSA, Mrs. Priya Mishal. She has set a team of people. They have also started fining at key points. Most importantly, all the borders. जे आमचे शीम असतात प्रत्येक शीमेचेर लोक येवन थंय कचरो उडयतात. They have fined a good amount of people. They have collected a good amount of income in terms of fines, and they will continue this drive. With regards to collection, I accept करता की 100% collection सारखे जायना, कारण आमचे लेबर जे आसा ते सारखे कामाक येना. Right efficiency, we are working at shortfalls, how to come up, match up the gaps that are there with regards to the labor. It is a continuous effect. Immediately
आमकां दिसपाक येवचें ना, बट विदीन द नेक्स्ट 2 months I expect a lot of relief. Outsourcing of garbage collection file has also been approved by the Department of Urban Development. I think that tender will go out soon and we will have somebody to. That was a single tender. I think that agency will be able to operate soon. Either the government should allow Goa Waste Management Corporation to handle garbage of entire Goa, or find some other solution to do the same. Because individually we are not having the expertise. आम्ही सगळेच and we have not studied that subject. It's a very scientific subject. नाव सांगित आसता. It is not everybody's capacity to understand waste management. Or local people don't want to do this work. My earlier question was about migrants coming in. Yes. Somebody will have to do that work. आमचे लोकल लोक आसा पळय ते काम करून सोदिना. Nobody wants to do their garbage collection. Nobody wants to do that kind of job. So we will have to find people from outside. Otherwise, I'll be very happy if somebody can come and provide us the right type of labor. Yes. So it is a long-term process. Within the next 3 months or so, by end of June, we will have all of it in order. I hope that by June we will not have the same garbage situation that we have. मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोंय खंडपीठ बोमान उडोवपाची धमकी एका नवळखी मनशान दिली. उच्च न्यायालयाक धमकेचो ईमेल आयला. धमकेचो ईमेल आना फुडें न्यायालयातल्या कर्मचाऱ्यांनी पुलिशेक कळीत केले. उपरांत पुलीस तशेंच बॉम्ब स्क्वॉडान पथकान न्यायालयात वचून तपासणी केली, पूण तांकां कितेंच सापडलें ना. ताका लागून ही वावडीच आशिल्ल्याचे पुलीस सांगतात. दिवचले भर बाजारात सेप्टीक टाकी ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान मोठी समस्या उप्रासल्या. हे टाकयेंतल्यान घाण उदक रस्त्यार व्हांवता, देखून विक्रेत्यांसयत ग्राहकांक त्रास सोंसचे पडटा. ह्या घाण उदकांत किडी लेगीत पडल्यात अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. दिवचल बाजारातल्या पोरण्या पालिका इमारतीच्या रस्त्या कुशीक सेप्टीक टाकी ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान व्हड समस्या निर्माण जाल्या. पावस पडटकीच टाकयेंतल्यान घाण उदक रस्त्यावयल्यान व्हांवता. उदका बरोबर टाकयेंतल्यान किडी लेगीत भायर सरतात अशी माहिती थंय बसपी विक्रेत्यांनी दिल्या. हे सेप्टीक टाकयेचो कायमचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी विक्रेत्यांनी केल्या. ह्या घाण वासाक लागून गिरायक लेगीत फाट करपाक लागिल्ल्यान आतां विक्रेत्यांनी हुस्को उक्तायला. आधी बघा एक सांग तिथले किडी भायर सरतात का? किडी भायर सरता शेपाट्याचे किडे मोठे. आता पाणी येऊन भाई न्हू हे व्हडलेसो वॉलटीसो तेजे वयर येता किडे. पण हे आता थंय तुंबला न्हू सांडपाणी थंय कोण पडल्या बी अशें पट्ट्यात गाडी बी वयता मरे भितू गटाऱ्यांच्या त्या एक दिसता 2दा गेला. आता कितले म्हयने जाले हे सदा? आता जाले कमी म्हटल्यार 2 महिने जाले अशें ही घाणा वयर येवन. तुमकां त्रास जाता? जाता. गिरायक बी गिरायक कोण रावता हांगा आता निक्ती बोनी केली. वासान पळटात गिरायक. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मडगावच्या एसजीपीडी होलसेल नुस्तें मार्केटात बसपी पारंपारीक नुस्तेकारांक आनी रापणकारांक आतां एका दिसाचो दर लागू करतले. दर कमी करून दिवचे म्हणून पारंपारीक नुस्तेकार आनी रापणकारांनी एसजीपीडीएचे अध्यक्ष कृष्णा साळकारा कडेन मागणी केल्ली. हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन खोलायेन चर्चा करून फुडल्या कांय दिसां भितर विशय सुटावो करपाचें आश्वासन तांणी दिलां. बरोबर लास्ट टायम आमचे कडेन सगळे गोंयचे नुस्तेकार रापणकार लॉन्चकार आयिल्ले आनी तांचे एक डिमांड आशिल्लो की जो रेट आज आमी लायता तो आमकां मातसो कमी करचो म्हणून. आमी लास्ट मिटिंगेकूच डिसिजन घेतिल्लें आसा, म्हणजे जाचे 500 रुपया पर आवर जाता ते 250 दितले, कोणाचे 300 जाता ते 150 जातले. तांचो एक डिमांड आशिल्लो की आमकां एक तर वन टायम तुमी करचे, एक वन टायम आमकां लावचो रेट, आनी करून गोंयकारांक मातशें इल्ली सुविधा मेळटली, इल्ली एक्स्ट्रा सुविधा मेळटली. तो मॅटर हांवें लास्ट टायम ऑनरेबल सीएमा कडेन डिस्कस केलो. सीएमान म्हाका सांगलें की डेफिनेटली गोंयकारां खातीर कितें तरी आमी बेनिफीट दिवपाचें करया. सो तुमी एक स्टडी करची म्हणून की ताजे बाबा आतां एक्चुअल रेट कितें आमी लायतात. आमी तो सपोज तांकां एक रेट लायलो जाल्यार आमकां कितले लॉस जावंक शकता. सो ते दोनूय कंपेर करून तांकां एक कितें तरी आमकां मार्जिनल कितें तरी तांकां बेनिफीट दिवंकूच जाय, म्हणजे बरें बेनिफीट तांकां दिवपाक जाय जेणे करून तांच्याय धंद्या भितर तांकां लॉस जावचो न्ही. तो एक मॅटर डिसायड जालो. सो तातूंत आमी डिसायड केला की फुडल्या मिटिंगे भितर म्हणजे आनी 15 दिसांनी ऑनरेबल एमएसाक सांगिल्लें आसा की आमी स्टॅटिस्टिक्स काडटू. पयलीं आमी कितले
करताले मागीर आमी तांकां कितले डिस्कावंट दिलो आनी आतां वन टायम घेत जाल्यार कितलो हें जातलो कितलो लॉस आमकां जावंक शकता तो ताका फायंड आउट करपाक लायला तो फालच्यान लागतलो कामाक मे बी 15 दिसांनी येतले सो वन टाइम म्हणटा ते कितें एकच ते म्हणटा की आवरली आमी आतां कशें करता आवरली घेता ते लास्ट टायम आमी आवरली पसून तांकां 50% केल्ले म्हणजे सपोज एक होलसेल ट्रेडराक आमी 300 रुपया घेता एका वरा खातीर ते तांकां 150 रुपया केल्ले सो तातूंतय ते म्हणटा आवरली आमकां करनाका तुमी वन टायम आमकां करा सो तो एक मॅटर आशिल्लो सो तोय आमी डिस्कस करता आनी तो सपोज जालो ते जाले जाल्यार मागीर आमकां फूल टेंडरूच रिवायज करचो पडटलो म्हणजे आतां जे आमी हें केला पळय न्ही टेंडर जो काडला तो प्रेझेंट रेटीन आसा सो फाल्यां सपोज आमी कमी केले जाल्यार आमकां टेंडरूय रिवायज करचो पडटलो आनी आमकां कांय ना आमकां गोंयकारांक सपोज कितें बेनिफीट दिवपाक जाय आमी दिवपाक ते रेडी आसा ऑनरेबल सीएमानी पुराय ऑथॉरिटीन पसून डिसिजन घेतला की एक स्टडी जावनी म्हणटाचेर कितले आमी कमी केल्यार कितलो आमकां लॉस जातलो आनी एक खंयची तरी मदली वाट काडून आमी ते बेनिफीट आमच्या लॉन्चकार भाव रापणकार भावांक आमी दिवपाक प्रयत्न करता रोमन कॅथलिक चर्चीचे पयले लॅटिन अमेरिकन धर्मगुरू पॉप फ्रांसीस सोमारा संवसाराक अंतरले देखून पुराय भारत देशात 3 दिसांचो शोक पाळटले हे 3 दीस भारतात राष्ट्रध्वज अर्ध मास्ताचेर उबारतले सोमारा पोप फ्रांसीस गंभीर दुयेंसाक लागून पिरायेच्या 88 वर्सां संवसाराक अंतरले कायदो आनी नेम सुरळीत करपा खातीर कोण कसली शक्कल लढयत सांगूं येना येरादारीचेर नियंत्रण हाडपा खातीर मध्य प्रदेशांतल्या बायल पुलीस कॉन्स्टेबलान येरादारी नेमांच्यो ओवी जागृताय करतनाचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जावपाक लागला गोंयांतूय सध्या येरादारीचे नेम मोडप्यांचो आंकडो वाडपाक लागला तेन्ना गोंयच्या पुलिसांक अशा तरेचे आगळे प्रयोग करचे पडटले काय पळयात हो व्हायरल व्हिडिओ लाइनें लिखी है कृपया आप लोगों से निवेदन है कि अगली बार आप चौराहा क्रॉस करेंगे तो हम पाएंगे कि आप सभी के पास हेलमेट है ये जो आपकी चेहरे की स्माइल है ना ये बरकरार रहेगी यदि आपका सिर भी सुरक्षित रहेगा तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ट्रैफिक में से सुधार होगा जरा गाड़ियों को धीमे चला लीजिए दिन रात ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर है तो नियमों को आप भी मान लीजिए हाँ मान लीजिए सिग्नल को तोड़ा तो चालन कटा हाँ चालन कटा शराब पीकर गाड़ी न चलाई तो दुर्घटना घटित होगी नहीं हाँ होगी नहीं थैंक यू सो मच आई होप कि आप लोग अगली बार जब इस चौराहे से गुजरेंगे तो मैं आपसे पाऊंगी कि आप सभी के सिर पे हेलमेट है थैंक यू अंकल आपने हेलमेट पहना इसीलिए आप मुझे देख रहे हैं थैंक यू और ये आप जो सिस्टर्स कपड़ा बांधते हैं चेहरों पे तो ये चेहरे का कलर तो हो जाएगा फेड पर आप हेलमेट लगा लोगे ना तो दोनों सेफ हो जाएंगे सिर भी और चेहरा भी ठीक है किसी राह पे किसी मोड़ पे किसी राह पे किसी मोड़ पे कहीं चला देना सिग्नल तोड़ कर मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरा दिल कहे हेलमेट लगाओ मेरा दिल कहे सीट बेल्ट लगाओ कहीं ये न हो कहीं वो न हो सब है खबर पर जान का है ये सवाल मेरे भाइयों मेरी बहनों थैंक यू सो मच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसां खातीर सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यार गेल्यात सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानाच्या आमंत्रणांचेर ते सौदीक गेल्ल्याचें कळटा प्रधानमंत्री 22 आनी 23 एप्रिलाक जेद्दा शारांत आसतले हे दरम्यान ते स्ट्रॅटेजीक पार्टनरशिप कावन्सिलाचे अध्यक्षपद करतले तशेंच द्विपक्षीय संबंद घटमूट करप भारत आनी सौदी अरेबियाच्या सहकार्यान नवीन मार्ग सोदून काडपा संदर्भात लेगीत चर्चा जावपाची अपेक्षा आसा
राज्यात एफडीएच्यो धडक कारवायो सुरूच. नागोवा आणि कळंगूट धाड घालून बिर्याणी अड्डे बंद केले. ते भायर उण्या दर्जाची काजू बियांच्या पाकिटांचे आणि उदकाच्या बाटल्यांचे उत्पादन करपी विक्रेत्यांचेरय धाड घाली. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन बेकायदेशीर आस्थापनांचेर कारवायो चालूच दवरपाची सूट दिल्या उपरांत राज्यात एफडीए एक्शन मोडत आसा. बेकायदेशीर रितीन चलपी जेवणा खाणाच्या सगळ्या आस्थापनांचेर तशेंच नितळसाण पाळी नासतना रांदपी सगळ्या हॉटेलांचेर कारवायो करप चालू आसात. कळंगूट आणि नागोवा केल्ल्या अशाच एका कारवायेत नितळसाण राखीनासतना तयार करपी बिर्याणी अड्ड्यांचेर धाड घालून त्यो बंद केल्यो. ह्याच वाठारांत रितसर परवानो नासतना उण्या दर्जाची काजू बियांच्या पाकिटांचे तशेंच उदकाच्या बाटल्यांचे उत्पादन करपी विक्रेत्यांचेरूय धाड घालून नमुने तपासणे खातीर धाडून दिल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सोटीकर. बेकायदेशीरपणान बेळगांवच्यान गोंयांत हाडपी गोमांस मडगांव रेल्वे स्टेशनार केसरिया हिंदू वाहिनी गोरक्षकाच्या वांगड्यांनी रंगे हात धरले. ताका लागून गोमांस तस्करीचो डाव फसलो. ह्या प्रकाराक लागून हिंदू संघटनेचे वांगडी आक्रमक जाले. ह्या प्रकरणात एकल्याक पुलिशेन ताब्यात घेतला. फुडलो तपास सुरू आसा. एसीबीन पयली इन्क्वायरी सारखे करूंक जाय आशिल्ले, मागीर कितें तरी एक्शन घेवंक जाय आशिल्ले. विदाउट डुईंग एनी इन्क्वायरी डायरेक्टली कॅचिंग अ गुड पीआय इज रॉंग. आणि हे बीफ माफियाचे रिझल्ट. दीज आर द बीफ माफिया हू आर डुईंग दिस. हे सगळं प्री प्लॅन करून केले. दीज आर कम्प्लिटली प्री प्लॅन. काल काढले आणि आयज हे परत पावले. कशे पावले? आयजूच कशे पावले? अँड हाऊ वी केम टू नो? आणि पोलिसांक हांगासर आपयल्या. पोलिसांनी एनिमल हजबंडरी सुद्दां आपयले आसा. लेट देम टेक ऑल द सॅम्पल हियर. हे सगळे जे आसा हे बीफ बारीक बारीक करून हाडलेले. हे लिव्हर बी हे बिफाची डायरेक्ट पळयता. हे गोरवांची, नॉट इवन द हे बफेलो बी म्हणून सांगू नाका. हे हेची गोरवांची गोवंशाची ही बीफ ते कर्नाटकाच्यान कातरून हाडटा. कित्याक हांगासर गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान फक्त म्हशीचे मारता, रेड्यांचे मारता, म्हणून हे गोरवांचे मारून कर्नाटकाच्यान घेवन येता हांगासर. म्हापसा केटीसी बस स्टँडा लागीं भौशीक जाग्यार उक्त्यार सोरो पिवप्यांच्या विरोधात कडक कारवाय करपाची मागणी काँग्रेसीन अबकारी खात्याक केली. म्हापसा बस स्टँड वाठारांत होलसेल दुकानांच्या भायर सोरो उक्त्यार सोरो पितात. होलसेल दुकानाच्या भायर सोरो पिवपाक दिल्यार संबंदीत होलसेल दुकान धन्यांचेर कारवाय करपाची मागणी काँग्रेसीच्या विजय भिकेन केल्या. म्हापशा केटीसी बस स्टँड वाठारात भौशीक जाग्यांचेर उक्त्यार सोरो पिवप्यांच्या विरोधात कडक कारवाय करपाची मागणी करीत काँग्रेसीन अबकारी खात्यात धडक दिली. म्हापशा बस स्टँड वाठारात होलसेल दुकानांच्या भायर लोक उक्त्यार सोरो पियेतात. आयतारा म्हापशा बस स्टँडा लागसर अकस्मात कितलेशेच जाण उक्त्यार सोरो पियेतना दिश्टी पडले. सोरो पिवन तांच्यांनी बियरी आणि सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळत तश्यो उक्त्यार उडयल्ल्यो. हाचेर पुलीस आणि अबकारी खात्यान कसलीच कारवाय कित्याक केली ना अशें काँग्रेस विचारता. होलसेल दुकानाच्या भायर सोरो पियोवपाक दिवपी संबंदीत सोऱ्याच्या होलसेल दुकान धन्यांचेर कारवाय करपाची मागणी काँग्रेसीच्या विजय भिकेन केल्या. ह्या तरेन दारू जी वाटली वयता रस्त्यांनी, इट इज नॉट गुड फॉर गोवा. स्पेशली म्हापशा जे बार्देजाचे नॉर्थ गोवाचे कॅपिटल म्हणटा आमी त्या जाग्यार अशें चलता. कारण ते म्युनिसिपालिटी न्हिल्लेली आसात, पुलीस डिपार्टमेंट म्हापशा न्हिल्लेले आसात. कळ्ळें? बारीक बारीक पुलीस जे हेल्मेटाक आनी बाकीच्या 5-5 जाण रावता पळय, ही एक नायट शिफ्टींग गाडी. कोण कंप्लेन करतलो आनी तुमी एक्शनाक घेतली, तेच्या पयलीं एक्शनाक घेयना. आणि सगळ्या ज्या बऱ्या जाग्यार म्हाका दिसता हुतात्मा चौका कडेन वचा, महात्मा गांधीच्या स्टॅच्यू कडेन वचा, बस स्टँडाचेर वचा, जावं बाकीच्या स्कुला कडेन तुमकां ह्यो बाटल्यो दिसतल्यो. तेचेर खंय तरी कारवाई जावंक जाय. व्हडले तांकां फायन घालूंक जाय, भितून उडोवंक जाय. तेन्नाच तेचेर एक्शन जातली. आनी ती एक्शन जाय पर्यंत आमी उबी रावपाक ना. नाजाल्यार एनओसीनी रिवोक करूंक. आनी आतां तेंचे रेड मारता म्हणटा कमिशनर म्हणटा काय करिना, तेजे फुडें वचूंक जाय. आमी सगळे काँग्रेस आमी कमिशनरा कडेन वयतले आनी ते रिवोक तेंची एनओसी हे करिना, सस्पेंड करिना जाल्यार आमी हे सगळे कार्बेज व्हरून ते उडयतली. ज्यो ऑथॉरिटी आहा पळय हांकां कांयच पडलेलें ना. हे जे आयज पळय वायन स्टोर आहा पळय ते सगळ्याक खंय फॉर्माचे खंय दिसता. म्हणल्यार खंय तरी हे अल्कोहोल कन्ज्यूम करता आनी हे क्रायमी चड वाडलेले आहा. हेचेर सरकारान खंय तरी स्टॉप करूंक जाय, नाल्यार ह्यो क्रायमी वाडटल्यो. स्नेहा हसोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आंबेडे नगरगांव श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय देविदास आणि भाव उदयाक वाळपय जिल्लो सत्र न्यायालयान 9 दिसांची पुलीस कादेची ख्यास्त फरमायली. वासुदेव ओझरेकारान दिल्ल्या जबाबाच्या आदाराचेर पुलिशेन जेवणाचो बापूय देविदास बर्वे आणि भाव उदय बर्वेक अटक केली.
आंबेडे नगरगांव श्रवण बर्वे खून प्रकरणात अटक केल्ल्या बापूय देविदास आणि भाव उदय बर्वे हांकां वाळपय जिल्लो सत्र न्यायालयान 9 दिसांची पुलीस कायद्याची ख्यास्त फरमायल्या. या प्रकरणाच्या चौकशे वेळार वासुदेव ओझरेकारान दिल्ल्या जबानीच्या आदाराचेर बापूय पुताक अटक केल्ली. मात पुलिशेक अजून या दोगांय विरुद्ध ठोस पुरावे मेळूंक नात. मजगतीं या प्रकरणात अजूनय कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय आसा. आंबेडे सत्तरी हांगातल्या श्रवण बर्वे ह्या खून प्रकरणात सध्या 3 जाणांक अटक केलेली आसा आणि तितूंतलो पयलो जो दुबावीत आसलेलो तो वासुदेव वज्रेकर हेका 2 दिसां पयलींच 10 दिसांचो पोलीस कस्टडी रिमांड दिलेलो आसा. तशेंच आयज ताच्या बापायक देविदास बर्वे आणि उदय बर्वे हांकां आयज वाळपे पुलिसान हजर केल्ले आसता. ताका 9 दिसांचो पोलीस कस्टडी दिलेली आसा. आयतार शेनवारा रातचे ताका उशिरा तांकां अटक केली. तशेंच आयतारान तांकां 1 दिसाचो पोलीस कस्टडी दिल्ली. मात 1 दिसाचो कस्टडी सोंपल्या नंतर आयज तांकां वाळपे कोर्टान हाजीर केल्ले आणि तेतूर तांकां 9 दिसाचो रिमांड दिलेलो आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक